सुप्रीम कोर्टाचे मायनिंग कॅपिंग समितीन गोयचे मायनिंग आणि मीन येरादारी कडेन संबंधित खात्याकडच्यान रिपोर्ट मागल्यात. कमिटीची वेगवेगळ्या खात्यांच्या अधिकाऱ्यांकडेन बसका जाली. 15 फेब्रुवारी मेरेन समितीक सुप्रीम कोर्टाक रिपोर्ट दिवचो पडटलो. इतले मजगती गोवा फाउंडेशनाचे क्लॉड आल्वारिसान समितीक मेळून गोयचे मीन निर्गतीचेर पुराय बंदी घालची म्हूण मागला. देशी स्टील उद्देगा खातीर वर्साक फक्त 5 दशलक्ष टन मीन काडूंक दिवचे म्हूण गोवा फाउंडेशन मागता. गोंयांतल्या खणींतल्यान वर्साक कितले मीन काडचे हे थारावपा खातीर सुप्रीम कोर्टान नेमिल्ल्या समितीची बुधवारा गोंयांत बसका जाली. ह्या कमिटीचे वांगडी अशे आसात: CR बाबू, पर्यावरण जाणकार; जिओलॉजिस्ट SC धीमत; खण जाणकार BK मिश्रा आणि परमेश्वरप्पा; खण खाते, उदका स्त्रोत खाते, भौशीक बांदकाम खाते, गोंय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स, शेती आणि हेर खात्यांच्या अधिकाऱ्या वांगडा बुधवारा समितीच्या वांगड्यांची बसका जाली. प्रदूषण आणि उदकाच्या पातळीविशीं माहिती दिवपाची सुचोवणी त्या खात्यांक केल्या. मायनिंग आड सुप्रीम कोर्टान केस घालपी क्लॉड आल्वारिस ह्या समितीक मेळ्ळो. वर्साक चडांत चड 50 लाख टन मीन काडपाक दिवचे अशी सुचोवणी तेणें केल्या. But we have made very detailed presentation to this expert committee. We have given them some documents. We have explained our position on sustainable mining, how much of ore should be removed. We have asked that only, our idea is that only about 5 million tons, we are not opposed to mining, but only about 5 million tons should be, yes, only 5 million tons should be permitted. And we have said that we are not agreeable to exports. Because if you are thinking about keeping the ore for the people in this country, then we have got only 40 million tons left. That is the report of the Lok Sabha. Only 40 million tons left for the whole India, for the whole of India for coming generations. So it will not be enough even for our own generation. So we said that you stop the export, sell it to people in the country who are using it for iron and steel, so that we don't have to buy it afterwards from people abroad at 10 times the rate. 15 फेब्रुवारी मेरेन ही समिती सुप्रीम कोर्टाक अहवाल दितली असो अदमास आसा. प्रुडंटा खातीर महेश गाडी आणि देवेंद्र गावकार. तिसवाडी खोर्लेच्या फ्लॅक्स आर्ट फॉयलाच्या कामगारांनी बिरेस्तारा पणजे फाटावयल्या कामगार आयुक्ताच्या कचेऱ्याकडेन येवन धरणे धरले. मॅनेजमेंट कामगाराक पिट्टा, पगार साप्प उणे, मात कामगारांची करड काडटात. मॅनेजमेंट कामगार आयोगाकूय तोंड दाखयना अशें कामगार फुडारी राजू मंगेशकार म्हणटा. 8 दिसां भितर कामगाराचो प्रश्न सुटलो ना जाल्यार रस्त्यार देंवतले म्हूण तांणी शिटकावणी दिल्या. फ्लॅक्स आर्ट ही एक मल्टीनॅशनल कंपनी. गोंयांत ह्या कंपनीचो पगार जो आसा तो इवन लेस दॅन द मिनिमम वेजीस. आणि कामगार जेन्ना सवलती मागतात, पगार बरो मागतात, 12 14 वर्सां काम केल्ले कामगार जांकां 5,500 पगार मागता आसा तेजेर पगार बरो मागतात. मॅनेजमेंट कितें करता ह्या गोंयांत जाल्यार पयले तांणी कांय कामगारांक शो कॉज नोटीस दिल्यात, तेंचेर चार्जशीट फायल केल्यात, इन्क्वायरी केल्यात, काम सारकें जायना म्हणून 30 खोटे आरोप घालून सगळे फॉल्स केसीस. आणि बड्डी आणि सिक्किमा ट्रान्सफर केल्यात. आउट ऑफ 10 वर्कर्स ट्रान्सफर करता बड्डी आणि सिक्किमा. रिवेंज घेवपाक ओनली टू डिस्ट्रॉय द युनिटी ऑफ द वर्कर्स. आणि लेबर डिपार्टमेंटा मुखार जेन्ना आमी येतात तेन्ना मॅनेजमेंट ह्या लेबर डिपार्टमेंटा मुखार येना. फ्लॅक्स आर्ट मॅनेजमेंटान कंपनीन खोर्ले इंडस्ट्रियल इस्टेटांची कंपनी आसा तांणी आज आमकां भायर दवरल्यात. म्हणजे बरेच दीस जाले भायर दवरल्यात. लेबर कमिशन आपल्याला मागे घेना. सो वी आर हेल्पलेस. ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेस गोवा स्टेट ह्या कामगारांक आपलो पूर्ण तेंको दिता. आणि हो प्रश्न जर 8 दिसां भितर सोंपलो ना आसत, मिटलो ना आसत, कामगारांक व्यवस्थीत जे बड्डीक आनी सिक्किमाक ट्रान्सफर केला तांकां परत जर ह्या मॅनेजमेंटान आफयलें ना जाल्यार आमी हे आंदोलन जे आसा ते तीव्र आंदोलन करतले. आमी गोंयभर आंदोलन करतले ह्या कामगारां खातीर. सरकारान ओबीसीक 27% आरक्षण जाहीर केलां खरें, पूण सरकारी नोकऱ्यांनी आरक्षणाचे सरकाराचे प्रक्रियेचेर भाजपाचो आमदार विष्णू वाघान दुबाव उक्तायला. सरकार चड जागे रिते आसतनाय मुद्दाम थोडे पोस्ट जाहीर करता, ताका लागून आरक्षण नेमात बदल जाता आनी ओबीसी, SC आनी STचेर अन्याय जाता. 10 वर्सांत ओबीसीचे 2,500 पोस्ट भरूंक नात, तेय भरचे अशें विष्णू म्हणटा. की गव्हर्नमेंट कितें करता की मातशे थोडे अशे म्हणजे पोस्ट जरी चड आसले, एक सणी पोस्ट काढत जाल्यार रिजर्वेशन दिवचे पडटा न्ही. सो पोस्ट चड भरपाचे आसतनाय ते थोडे भरपा वता. म्हणजे 2 पोस्ट काडले, 3 पोस्ट काडले की आपोआप रिजर्वेशनची स्कीप जाली. पण 10 वेकन्सी आसतना आता सरकारान फक्त 2 वेकन्सी डिक्लेअर केल्या. 2च भरपा काडल्या. 2 काडल्यात आता. जर त्यो 10 काडत
10 काढल्यो जाल्यार ST OBC हे आपोआप थंय रिजर्वेशनचे ब्रॅकेट लागता. पण त्यो आयज दवर आनी 4 म्हयन्यांनी दवर आनी 2 अश्यो काडल्यो की ते लागना. सो ही एकंदर प्रक्रिया चुकीची. हाजेर खंय तरी आतां बाकीच्या संघटनांनी आनी हें करपा जाय. हांव लक्ष वेधूंक सोदता मुद्दाम की अशे तरेन स्कीप करपाचे प्रयत्न हे जावं येता OBC. प्रजासत्ताक दिसा निमतान कला अकादमीन स्वर नुपूर आणि नृत्यगंगा कार्यावळ दवरल्या. स्वर नुपुरात पंडित अजय चक्रवर्ती आणि नृत्यगंगास दोतोर सुचेता भिडे चाफेकराची मैफल जातली. गायनामदी प्रख्यात हिंदुस्थानी शास्त्रीय गायक असे पंडित अजय चक्रवर्ती, प्रख्यात नृत्यांगना डॉक्टर सुचेता चाफेकर यांचं भरतनाट्यम नृत्य म्हणजे समूह नृत्याचो एक कार्यक्रम वेगळो. सुशांत पळ प्रुडंटा खातीर. पोरू परस अंदूच्या सिजनात टुरिस्टांचो आंकडो 12% वाडला अशें पर्यटन मंत्री दिलीप परुळेकर सांगता. ऑक्टोबर-डिसेंबर मजगतीच हो आंकडो इतलो वाडला. आता मेरेन 550 चार्टर गोंयांत पावल्यात. अंदू ब्रिटीश टुरिस्टूय मोठ्या प्रमाणात गोंयांत आयले अशें परुळेकर म्हणटा. 9 फेब्रुवारीसान जावपा आशिल्ल्या ग्रेप एस्केपेड वायन फेस्टिवलाची घोशणा करतना परुळेकर उलयतालो. डिसेंबर पर्यंत 12% टुरिस्ट आनी एडिशनल वाडले. म्हणजे 3 मिलियनाकून सुबेज लोक जाले. आमी जर इंटरनॅशनल फॉरेनर टुरिस्ट म्हणत जाल्यार सादारणशे 9.5% टुरिस्ट हे अंदू गोंयांत वाडले. आमी सदींच म्हणटाले की युरोपियन टुरिस्ट आसा आनी बेजिकली UKचे टुरिस्ट आसा, ब्रिटिशर्स हेंच्यांनी आमकां टुरिस्टांक फाट केल्या. पण ना, ह्या वर्सा UKचे टुरिस्ट सुद्दां आमकां गोंयांत वाडलेले आसा. हरियाणा फरीदाबादान सूरजकुंड आंतरराष्ट्रीय कारागीर मेळावो जाता. अंदू हो मेळावो 1 ते 15 फेब्रुवारी मजगती जातलो. हे फावट गोंय थीम स्टेट म्हूण मेळाव्यान वांटेकार जातले. पर्यटन खात्यान टुरिस्टां खातीर गोंयची म्हायती दिवपी मोबायल ॲप सुरू केला. GTDCचो अध्यक्ष निलेश काब्राल अंदूच्या ग्रेप एस्केपेड वायन महोत्सवाचेर उलयलो. Great Escapade, the 8th edition of Great Escapade Festival 2014 is going to be organized from 6 to 9 February at Kampal grounds, which was organized last year केले भशेन. And we have a confined entry of 20 different wineries, not only of Goa but all over India, who will be taking part in it. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.